विसा उपरांत तुमकां येवकार। घोगळांतल्या चौगुले कॉलेजीची हायर सेकंडरी बंद करतात म्हणून सध्या थंयचे शिक्षक काचाबूल जाल्यात। चौगुलेच्या हायर सेकंडरीचे शिक्षक मंगळारा मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक येवन मेळ्ळे। हायर सेकंडरी बंद करूंक दिवची न्ही म्हणून ते मागतात। मुख्यमंत्र्यान मदीं पडचो आनी चौगुलेचे वेवस्थापन आनी शिक्षण खात्या कडेन उलोवन कितें तरी उपाय काडचो म्हूण तांणी विनवणी केल्या। चौगुलेच्या हायर सेकंडरीचे शिक्षक आणि हेर कर्मचारी मंगळारा मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक मडगांवां ताच्या घरा वचून मेळ्ळे। मुख्यमंत्र्याक तांणी एक निवेदनूय भेटयलां। कॉलेजीचो उच्च माध्यमीक विभाग बंद करपाच्या चौगुलेच्या वेवस्थापनाच्या निर्णयाचेर तांणी सध्या ही भूमिका घेतल्या। The college, the higher secondary, teaching, non-teaching, all of us had a meeting today, and today we have discussed to send an appeal to the CM, so that he is aware of what is happening in this higher secondary, why there is a closure of this higher secondary. We are appealing to him not to close the higher secondary. Both he has to see with the management as well as with the government, that is the education department. That is our stand right now. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट। शेनवारा पर्रीकारान दिवचल मतदारसंघात पदयात्रा काडले उपरांत सोमारा थंय श्रीपाद नायकाची पदयात्रा जाली। काँग्रेसीन भ्रष्टाचाराच्या पैशांतल्यान आमदार विकते घेतल्यात ही गजाल सामकी दुर्दैवी अशी टिका खासदार श्रीपाद नायकान पदयात्रे उपरांत दिवचले सभेन केली। दिवचले भाजपा नेट्यान वेंचणुकेच्या तयारेक लागला। उत्तर गोंयचो भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायकान सोमारा लोकांक घेवन लामगांव ते दिवचले मेरेन पदयात्रा काडली। वादरा देवळा कडच्यान ही पदयात्रा सुरू जाली। पदयात्रेक बरोच लोक जमिल्लो। पदयात्रेत भाजपान एक पुतळो केला, ताका 3 तोंडां। मदली तकली मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची, एके वटेन प्रतापसिंग राणे जाल्यार दुसरे वटेन विश्वजीत राणेची तकली लायल्या। उपरांत देवळान जाल्ल्या सभेत खासदार श्रीपाद नायक, मयेचो आमदार अनंत शेट, दिवचल भाजपा मंडळाचो मुखेली ॲडव्होकेट मनोहर शिरोडकार, जिल्लो पंचायत वांगडी शिल्पा नायक, युवा फुडारी गोकुळदास हरमरकार हे थळावे फुडारी आसले। हे घोटाळे जाल्यात तांकां दिसता की जेन्ना लोकांनी निवडून दिले की आमी चोर पास मोकळे, आणि ह्या भ्रष्टाचाराचे परिणाम सुद्धा तुम्ही डिजिटल पळयल्या। त्या भ्रष्टाचाराच्या कमयल्ल्या पैशांनी आमदार विकत घेवपाचे सतत ताणें चालू केले, आणि पयलो भारतीय जनता पक्षाचो आमदार हो त्या ह्या सगळ्या भ्रष्टाचाराच्या तुमच्यान ताका विकत केलो। दुर्दैवाची गोष्ट आसा। दिवचलचो भाजपाचो आमदार पाटणेकार जरी काँग्रेसीन गेलो तरी दिवचले भाजपाक हाडटलेच अशा नेट्यान भाजपाचे थळावे वावुरपी कामाक लागल्यात। शेनवारा विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या पदयात्रे उपरांत सोमारा थंय पावून पदयात्रा काडल्या। दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब। आदली शिक्षण मंत्री संगीता परबान मांद्रे आपले राजकीय वजन दाखोवंक सुरवात केल्या। तिच्या फुडारपणाखाला पारशांतले तिचे 70 कार्यकर्ते सोमारा राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आयले। पक्षाचो वावर लोकांक पटपाक लागला म्हूण लोक राष्ट्रवादीन येतात अशें मत पक्षाची गोंय प्रभारी भारती चव्हाणान तांकां पक्षान घेतना उक्तायलें। मांद्र्याचेर काँग्रेसींतल्या कांय जाणांचो दोळो आसा। मांद्र्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे जाल्ले सभेत वेगवेगळ्या पक्षांचे 70 कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केलो। तांकां संगीता परबान हाडल्यात। ह्या वेळार राष्ट्रवादी काँग्रेसीची गोंय प्रभारी भारती चव्हाण, प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट, आदली शिक्षण मंत्री संगीता परब आणि राष्ट्रवादीचो फुडारी राजन खाटे आणि हेर फुडारी असले। काम करताना सर्वसामान्यांची पावती आपल्या गावाला मिळणं हेच खरं गावाचं वैशिष्ट्य असतं, आणि ही पावती आज आपल्या जनता देते आहे हे आपलं एक मोठं यश आहे असं मी मानते। मांद्र्यात आपणे केल्ल्या राजकीय वावराची संगीता उलयली। येणाऱ्या काही दिवसात अशा प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही चालू करणार आहे, कित्याक आमचे बूथ कमिटी सगळे झाले असतात, आणि त्याच्यानंतर आम्ही आता अशा तऱ्हेचे पक्ष प्रवेशाचे कार्यक्रम धाकटे कार्यक्रम करत आम्ही रावतले, आणि त्याच्यानंतर जसे सगळ्यांचे बूथ कमिटी झाले आणि जे लोक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सामील जातात त्याच्या उपरांत एक मोठा मेळावा राष्ट्रवादीक लोकांनी तेको दिवचो अशी मागणी सुरेंद्र सिरसाटान केली। तुमच्या कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा असल्याशिवाय, तुमच्या कार्यकर्त्यांचे सहकार्य असल्याशिवाय सरकारची जी योजना असा आणि पक्षाचा आपला जो काहीतरी कार्यक्रम असा तो सगळ्या तुमच्यापर्यंत व्हरण्याक शक्य जातलें। मांद्र्याचेर काँग्रेसींतले खूब जाण दोळो दवरून आसात, मात दुसरे वटेन संगीता परबान तिकिटी खातीर नेट लायला।
काँग्रेस राष्ट्रवादीची युती जाल्यार ह्या मतदारसंघाचो मोठो प्रश्न दोनूय पक्षां सामकार आसतलो. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. गोंयच्या भांगरा उत्सवी वर्साचो काँग्रेसीन फायदो घेतल्यार तातूंत चूक कितें असो प्रस्न NRI आयुक्त एदुआर्द फालेरोन केला. मंगळारा तो मिडिया कडेन उलयतालो. संसदेन TB कुन्नाचो पोर्ट्रेट लावपाची तयारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान दाखयल्या अशें ताणें सांगलें. गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवी वर्साच्या सुवाळ्याक काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक गोंयांत आपोवपाचें काँग्रेसीन थारायलां. हे घोशणे विशीं फालेरो मिडिया कडेन उलयतालो. तो म्हणटा काँग्रेस ह्या सुवाळ्याचो फायदो घेता आसत जाल्यार तातूंत चूक कांयच ना. I don't know if they are taking advantage, but if they are taking advantage, they are very right, and rightly they are taking the advantage. Rightly, if they are taking the advantage, rightly, because they did it. When you do something good, you see, and you take the credit for it, there is nothing wrong. डॉक्टर TB कुन्नाचो पोर्ट्रेट संसदेत लावपाक जाय अशें एदुआर्दाक दिसता. I had suggested that the father of Goan nationalism, Dr. Tristão Bragança Cunha was called when he died there by the Indian National Congress, that his portrait must be displayed along with other stalwarts of the freedom movement in parliament. गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवी वर्साच्या सुवाळ्या निमतान सर्गेस्त पुरुषोत्तम काकोडकाराच्या यादीन मनीसबळ उदरगत मंत्री कपिल सिब्बलाचें नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर मडगांवच्या रवींद्र भवनात व्याख्यान जावपाचें आसा. दर वर्सा अशें व्याख्यान जातलें. इंडियन कावन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेर्साच्या जोड पालवान गोंयचो NRI विभाग फुडल्या वर्सा फेब्रुवारीत एक आंतरराष्ट्रीय परिशदय घेवपाचो आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.